It's good morning आणि आज 15 मार्च आणि याचे देन हा बोंता सो आज आपण चितीला सद्दा धाकटे तरी ब्लॉगिंग करतो म्हणून ओके सो आज बाब हेटा तुम दाखवता बाबा मॉर्निंग देना येते बसला सायडीक कुगी आणि टेन्शन झालं काराचे टेन्शन झालं तेका उठून दिसतात म्हाका कार काय आपली असो ते काय कारान वतली आमी भोंवपा कारान वयची भोंवपा दाडा फुडें बस येता मम्मा येता गायज देना क्रिकेट शेवता देना आणि मेसी सो तेंगे त्याचं क्लिपिंग काढा तुम्ही टाकूपा गोल कोता गायज देना क्रिकेट शेवता किक फोर फॉल फॉल यस four. Yes, play. Goal. Ball. Baba catching. Baba catching. Apun bat दोत मुठा बॉलिंग कोणला मुठा असंच ओके अच्छा टू बॉल गोल बाबा टेकिंग बाबा टर्न मोठा like this. One hand here, one hand down, like this. Yes, goal making then. Goal. That in your hand. बोलायचे कार्टूनला टॅबलेट टॅबलेट म्हणल्यार कार्टून ल्हान आसतना टॅबलेट म्हणटालो कार्टून ना सगलो टॉयज रुतोयला जेई भाशी फिशू जाय गो फिशू जाय गो फिशू नाका बाप गेला हेडो आणि आता भायल्यान गेलो तो सो देखूच सांगूंक जाता न्हू म्हाका कमेंट्स येताय न्हू बॅड कमेंट्स ह्या दिसान खूब बॅड कमेंट्स येतात हांव तितू सांगूंक सोदता जात तितू तुमकां तुमची मनां एग्रेसीव आहाय न्हू तुमकां मागीर राग येता ते युट्यूबाचेर इतू वयर कशें चल्ले तेगे 4000 सबस्क्रायबर कशें जाले आनी बरें जालें तेका लेस व्यूज येताय म्हणून तुमच्या मनान न्हू कितें हा न्हू तितले तुमी म्हाका म्हणा नो प्रॉब्लम आनी हांव अशें न्हू म्हाका वायट कमेंट मारलो म्हणून तुमकां हार्ट दिवची ना म्हणून हांव तुमकां हार्ट दितलें आनी हार्ट कित्याक दिता तेंय सांगता एटलिस्ट हांव न्हू रिसर्च करतालें न्हू युट्यूबाचेर कशें येवपा न्हू तेन्ना एकल्याच्या युट्यूबराचेर न्हू हांवें वाचलेलें तुका बॅड कमेंट्स येवं ना जाल्यार तुका बरे कमेंट्स येवं सद्दां न्हू तांकां हार्ट दी कित्याक एटलिस्ट ती 2 मिनटां ना 1 सेकंड टायम काडटा आनी तुका कमेंट मारता तेंगे इतलो प्रेशस टायम ती तुका दिता केन्ना न्हू तांकां बेश्टे सुनाका तेका लागून हांव बरे कमेंट येवं ना वायट कमेंट येवं कहले कमेंटाक हांव हार्ट दिताच केन्ना हांव हें कोन्ना मागीर तुमी चोयला खंयचेय आदल्या विडियोचेर वचोन चोया की हाजे हार्ट आसतले सगल्या कमेंटाक हार्ट दिता थँक्यू तुमकां बॅड कमेंट दिता स्पेशली बॅड कमेंट दिता न्हू तांकां सांगता दियाय जाय तितले दियाय जाय तितले बॅड वर्ड्स उलया हांव डिमोटिवेट जावपा ना ओके करीत राव एक दीस देव म्हाका वयर काडटलो आनी तो जरूर काडटलो म्हाका वयर आनी बेगिना वयर काडटलो आनी तुमी चोयतलीं 4000 सबस्क्रायबर्स जाले म्हणून हांवें कालचे विडियो सांगले देव बरो कर म्हूण सगल्या म्हणलें आनी म्हाका लेस व्यूज येताय म्हूण सांगिल्लें तुमकां नो प्रॉब्लम एकले 2 जाणांनी म्हण चोयल्यार म्हाका प्रॉब्लम ना फकत म्हाका कितें तरी म्हाका जाय आसलोलें ह्या दिसांनी कितें म्हागेलें
एक्स्ट्रा सबस्क्रायबर वाडला तर मग एक्सपेक्टेशन आसता न्हू सबस्क्रायबर 4000 हा पण व्ह्यूज येयना कित्याक लागचो येयना. ओके हांव सुबेज उलयत खूंय तो बी तुमकां दिसता आसतलें हांव सुबेज उलयत जाल्यार न्हू प्लीज आनी म्हाका कमेंटान सांगा. हो व्हिडिओ वायरल ऑनलायन गेलो न्हू जाल्यार म्हाका म्हाजे यूट्यूब फॅमिली मेंबरां म्हाका सांगा की हांव यूट्यूबाचेर सुबेज उलयत जाल्यार. ओके अननेसेसरी कितें सांगत जाल्यार कितें शेअर करूं जाय तितलें हांव शेअर करता. मे बी अननेसेसरी कितें शेअर करता अननेसेसरी हांव बडबडटा जाल्यार म्हाका सांगाय. ओके मागीर मेळची. सो गायज आतां आयज इवनिंग स्नॅक्स केल्या दाल पनीर पकोडा केल्या आतां सांजचे चायेक आनी हांवें चिंतिल्लें तुमचे कडेन शेअर करता म्हणल्यार आतां ह्या ब्लॉगानूच. सो आतां रेसिपी स्टार्ट करता. ओके आयज पनीर दाव 1.5 कप दाव तेल पनीर कोथमीर आलें मैदा कांदो ग्रीन चिली आनी बेसन. आतां दाव धुवन पयलीं उकडपाक दवरता. उदक दवरला आतां दाव उकडपाक दवरता. दुदांनी तितून दाव घालता. आतां उकडपाक दवरता दाव. बारीक कातरपाचो सारको. आतां उकडून स्ट्रेन करून तोंड उदकान घालपाक जाय. तोंड उदकान घालून पोती गावपाची आनी ही दाव उकडल्या ती इल्लें पनीर उडयता तितून आनी इल्लें मीठ उडयता. तितून चड न्हू मातशें उदक मातशें हें जावपाक केला मिक्सराचेर. आतां हितून मैदा उडयता पनीर ग्रीन चिली आलें कोरिएंडर ओनियन ही आख्खी दाव दवरलेली ती आख्खी दाव दवरली आनी बेसन. मीठ घातलां. मीठ हितून टेस्ट करपाचें आनी मीठ तुमी घालपाचें तुमकां जाय तितलें. थोडी चड मीठ खाता थोडी उणें खाता. तातीक पांगता पाकोना जावपाक. दाव जाय मोठी मातशी मोठी ओरी दवरूंक जाता. चड शिजोवंक जाय जाल्यार मॅच जाता. तेलान घालता. मागीर कितें हें घेवन पकोड घेवन उडटा. आयज केला दाल पनीर पकोडा इवनिंग स्नॅक्स. ओके सॉसा बाराय खावंक जाता नाजाल्यार चटणी करून बुडोवन खावपाक जाता. हाय एवरीबडी. दाल पनीर पकोडा केले हे तुम्ही करा घरा कडेन ट्राय करा. आनी करता आसतना तुमकां तो चिकट लागता भाजता आसतना चिकट कशें दिसता कायलीक तेंगता जाल्यार आनीक इल्लें बेसन उडोवंक जाता आनी मीठ टेस्ट करा आनी मीठ घाला.
बेसन मातशें चड घालपाचें तो कांय ना बाकी सगळें सारकें सेम कांदो मिरसांग सेम जाय जाल्यार बेसन एक्स्ट्रा घालूंक जाता आनी तुमकां तो चिकट लागता जाल्यार गार्लीक पांगता आनी काल पोती ते तुमकां तो चिकट लागता जाल्यार बेसन आनी इल्लें घाला मीठ घाला कांदो मिरसांग तितलो सेम आनी टेस्ट करून मागीर मीठ भाजच्या पयलीं इल्लें टेस्ट करप आनी मीठ मागीर जाय जाल्यार आनीक घालप आनी सरप्रायज करून विसरना तुमी सगळ्यांक सांगा तुमच्या फ्रेंडांक बा सगळ्यांक सांगा आनी भुरग्यांक टिफिनाक बा एकदम बरें सोंपें आदल्या दिसा दाळ उकडून पासून दवरूंक जाता तो हें कांय ना तेन्नाच करूंक जाय म्हण ना आदल्या दिसा दाळ उकडून दवरप दुसऱ्या दिसा करप फ्रिजीन दवरून दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या दिसा करूंक जाता बिजी हाडल्यार तुमी थँक्यू पकोडा केल्या दाल पकोडा सो टेस्ट करून सांगो आता सॉसा बरा बरें जालें तुमी घराकळ करा आनी मागीर आमकां फीडबॅक दिया गायज आज च्या पिली आमी आनी रेसिपी हांव तुमकडे शेअर केल्या ती रेसिपी तुमकां कशी लागून ती म्हाका कमेंटान सांगा बहुत दिसली जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरूं नाका ओके आनी आनीक सांगूंक सोदता आतां रेसिपीज बी सेपरेट विडियोज घालपाना तुमकां रिक्वेस्टेड रेसिपीज न्हू व्लॉगानूच शेअर करतले ओके त्या म्हाका एक कमेंट येयलोलो आनी म्हाका सांगलें 2-3 एकूच दिसा विडियोज घाली जाल्यार लोक बेजारता मागीर चोवपाक तेका लागून म्हाका लेस व्यूज मेळता म्हणून हांव अग्री करता त्या कमेंटाक वय कितें हांवें नोट केला की नोट एज सच न्हू म्हाका दोनूय विडियोसाचे सिमिलर व्यूज मेळटाले अशें कांय ना तितून लेस वतून चड मेळटाले पूण आतां तेचे बी सारकें आनी म्हाज्या बऱ्याकूच सांगिला म्हाका की वय दिसाक एकू व्लॉग वचोंक जाय युट्यूबाचेर सो आतां आयचो हांव कालचो नोट केलो तें कालचो हांवें रेसिपी हितून घायलोली व्लॉगानू घायलोली सो आतां हांव एकू व्लॉग घालता तुमकां व्लॉग प्लस रेसिपी तितूनच जॉयन करून घालतलो तुमी रिक्वेस्ट रेसिपी मागला तितूनच जॉयन करून रेसिपी घालतले आनी सकाळचे 8 हांवें फिक्स टायमींग केला सकाळचे 8 एवरीडे तुमकां एक व्लॉग येतलो प्लस तितूनच रेसिपी इन्क्लूड घालतले तुमगे रिक्वेस्टेड रेसिपी ओके सो तुमगे कोणी रिक्वेस्टेड रेसिपी आहा जाल्यार म्हाका तुमी सांगा मॉर्निंग घालतली ते मॉर्निंग घालता ते बरें कशें दिसत म्हाका राती कोडे मागीर म्हाकाय टायम आसना कांय ना सो सेटींग करून दवरतलें आनी मॉर्निंग डायरेक्ट अपलोड करतलें विडियो ओके मेरची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गाय सी यू नेक्स्ट व्लॉग